बीजेपी सरकार विरोधकांचो आवाज चिड्डूंक सोदता। मुख्यमंत्री पर्रीकर महिला काँग्रेसीक टार्गेट करता म्हणून प्रतिमा कुतिनोचो आरोप। फाटल्या नोव्हेंबरान पॅरा टिचर्सांबरोबर आंदोलनात वांटेकार जावन थंय कायदो सुवेवस्था इबाडली म्हणून महिला काँग्रेसीचेर केस घाल्या। मंगळारा म्हापशा कोर्टान केस आयली। परवरे पुलिसांक विटनस केल्यात म्हणून प्रतिमा चाळवली। महिला काँग्रेस पॅरा टिचर्सांचे हे आंदोलनात वांटेकार जाल्ली। आता तांचेर आयपीसीच्या 143, 147, 341, 332 आणि 323 कलमा खाला गुन्ह्यावाचे आरोप नोंद केल्यात। बेकायदेशीर जमाव, दंगलीचो यत्न, सरकारी अधिकाऱ्यांक ड्युटीचेर आडावप, अधिकाऱ्यांच्या आंगार हात घालप, इजा करप असले हे आरोप। महिला काँग्रेसीची वावुरपी म्हापशा जीएमएफसी कोर्टान केसीक गेल्ली। आमकां डेमोक्रेसीन उरूना। आयज पळयात तुमी सेक्शनां लायल्यान आमचेर सेक्शन 143, 147, सेक्शन 341, 332, सेक्शन 323 रेड विथ 149 ऑफ आयपीसी। आमी कितें हल्लो केल्लो, आमी गुंडागिरी केल्ली। एंड इफ यू सी द कॉपी, ओके, देर आर अराउंड 21 समथिंग आमचेर तेणी हें घातल्या, कोणे पुलिसांनी विटनस घातल्या 21। आनी हितूंत पळोवपाक गेल्यार सगळे कोण आसा, सगळे विटनस आनी पंच विटनस कंप्लेन केल्या ते परवरी पुलीस स्टेशन म्हणल्यार आयज गव्हर्मेंट, दीस बीजेपी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज यूजिंग their machinery, the government machinery. He is the home minister. Parrikar is the home minister and he is using these poor police officers. He is using the government officials, the government machinery against us as witnesses. My question to Parrikar is, why there is not a single independent witness? Tuka enka kidak? Enka they have to bow down to you because they are with you. They are working with you. This is a fabricated case. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। गोवा बास्केटबॉल संघटनेन दवरिल्ल्या लिगान YMCA टायटन्स आपलो विनिंग रन चालूच दवरला। तांणी वास्को मरायन्स पंगडाक मारले। बाकीच्या मॅचींनी DBO चार्जर्स आनी लुईसान जैत जोडले। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।